ॲक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटयेन आपणे घाल्ले सगळ्यो जनहीत याचिका फाटी घेता म्हूण याचिका घाल्ली. ताचेर निकाल दितना कोर्टान काशीनाथ शेटयेक बरोच वडीर काडलो. कोर्ट म्हणटा याचिकेच्या अनुपयुक्ततेविशीं जाब विचारल्यार याचिकादार आपल्यो सगळ्यो शेकड्यांनी याचिका फाटी घेता म्हूण सांगता. हे वागप जर एखाद्या धमकेक लागून वा हेर कारणांक लागून आसल्यार ते व्हडले अपेस. कोर्टाच्या मान्यताये शिवाय जर सगळ्यो याचिका फाटी घेवंक शकता अशें दिसता जाल्यार तो याचिकादाराचो गैरसमज. याचिकेंतलो हेतू खरो आसल्यार कोर्ट याचिकादार आसूं वा नासूं PIL चालू दवरूंक शकता. याचिकादार काशीनाथ शेटयेक कडक संदेश दितना हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केला. कोर्ट म्हणटा याचिके उपरांत याचिका घालून याचिकादाराक दिसता आपूण कोर्ट न्यायालयीन यंत्रणा वा समाजाचेर उपकार करता जाल्यार तो सामको चुकीचो समज. NGT विशीं काशीनाथ शेटयेच्या याचिकेंत चुकीच्या, आक्रमक आनी पुराय अनुचित भाशेचो आस्पाव आसलो म्हूण हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केलें. NGTच्या प्रिन्सिपल ब्रांचीन आपल्याक नोटीस दिनासतना म्हणणें आयकनासतना प्रकरण पुणे सावन दिल्ली धाडलें म्हूण शेटयेन म्हणिल्लें. मात हायकोर्टान हेर प्रकरणांची सुनावणी घेतना केशींच्यो फायली पुणे NGTंतल्यान दिल्ली धाडचे न्ही म्हूण स्पश्ट आदेश दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.